केपें डॉन बॉस्को उच्च माध्यमीक विद्यालयाकडलो रस्तो संबंधित खात्यान खणिल्ल्यान थंय वचपाक विद्यार्थ्यांक आडमेळी जातात। पावसाक लागून पुराय रस्त्यार चिखल साचला। हाका लागून थंयच्यान दुचाकी घेवन वचपी विद्यार्थी पडपाक लागल्या। ताका लागून पालकांनी नाराजी उक्तायल्या। देखून रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या। तुम्ही पळयतात काल हांगा जे डब्ल्यूआरडीन काम चालू केल्लें तेका लागून रोड खंय तरी स्कुलाक जो एंट्री जाता तो रोड माती करून हे हायलायट केल्लें। तशेंच न्यूजा नंतर आमी डेप्युटी कलेक्टर केपें तांकां ह्या सिच्युएशना बद्दल सांगलें। तेणी काल जे सिच्युएशन हांगा आशिल्लें कांय इन्सिडंट जाल्ले, तशेंच भुरग्यांक वचपा येवपाक त्रास पडटाले तेची दखल घेवन काल डेप्युटी कलेक्टर केपें मनोहर कारेकर यांनी तांकां ताबडतोब हेचेर लक्ष घालून खंय तरी तोडून काडपाचे आदेश दिता आनी तेची दखल घेवन खंय तरी काल आनी आज येवन हांगा मुरास घातलेली आसा आनी हो खंय तरी जो स्लगिश रोड आशिल्लो तो सद्या तरी तात्पुरते वेळा खातीर जे काल सामके हांगच्यान पास जावपाक भुरग्यांक त्रास जाताले तेचेर खंय तरी एक तोडून काडलेलो आसा। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान